न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज गोंयांत कितें घडलें तशेंच गोंया भायरूय कितें घडलें त्याचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाचे कडेन। सर, तुमचे कडेन खंयची अपडेट आहा? केंद्राची एक येवजण आसा पर्यटन ग्राम उदरगत येवजण म्हणून। हे येवजणे खाला गोंयच्या 5 गांवांची निवड जाल्या आणि ह्या गांवांची आता पर्यटनाच्या दृश्टीन उदरगत करतले। केंद्रान एक महत्वाची संकल्पना राबयल्ली की शारी वाठारांचो जसो पर्यटनाच्या दृश्टीन उदरगत जाता तशीच गांवांनय हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप जावचे ही संकल्पना मोदी सरकारान राबयली। आणि हे संकल्पने खाला गोंयांत जे 5 गांव आसात, खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ, हे 5 गांव आसात। ह्या गांवांचो आता हिंटरनल पर्यटनाच्या दृश्टीन उदरगत करतले आणि हे खातीर 2.5 कोटी रुपया मोडून ह्या गांवांनी कांय बेसीक पर्यटनाच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले खंय। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। सविस्तर बातमी 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळयात। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या कडेन। सध्या पावस पडप सुरू आसा उटंगराचो, त्या लागून खुबशा वाठारांनी आतां झाडां बिडां पडलेलीं आसात। आयज बांदोरा हांगा रिटेनिंग वॉल आहा ती कॉलेप्स जाली आसा। ताका लागून सुदैवान कोणाकूय जिवीत हानी जावंक ना, पण ही जी वॉल आसली ती हालींच बांदलेली आणि तेज्या सायडीक जी पालसण आसली ती बी कोसळ्ळा। सो उपरांत थंयचो मंत्री सुदीन तळुकांनी वचून थंयचो पळोवणी केली आणि तेणें सांगलें की हें जी आहा पळय ते बेगोबेग तो बांदून दितलो। आनी तशेंच ती कोसळिल्ल्यान ती सगळी रस्त्यार पडिल्ली आसा। ताका लागून सद्या फोंड्या ते मडकय जी वयपाची जी येरादारी आहा ती सद्या बंद पडिल्ली आसा। सो तेणें अशें सांगलां की फाल्यां दनपार मेरेन हें जें सगळें काम आहा तें पुराय जातलें आनी येरादारी परत सुरू जातली। तशेंच आतां आनीक एक जी अपडेट येयला की सद्या उटंगराचो सद्या 3 दीस आहा ते ऑरेंज अलर्ट दिलेले आसा आनी फुडले आहा ते येलो अलर्ट दिल्ले आसा। ह्याच फाटभुंयेर बांदोरा हांगा व्हडले रस्त्याचेर झाड पडिल्लें आसा आंब्याचें, ताका लागून थंयसरली सद्या येरादारी बंद जाल्ली आसा। आनी सुदैवान थंयचो कोणाक कांय जावंक ना, पण कोणाक कांय जावंक ना। ते जे अग्निशामक दल आहा ते घोणुथळ तेंच्यांनी पावून तातूंत सद्या रस्तो दुरुस्त करपाचे आसता, काडपाक सुरू केल्लो आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी जे प्रवासी आहा पळय तांकां प्लॅटफॉर्माचेर वयताना खूब त्रास जाता। तांच्यांनी अशी मागणी केला की जेन्ना फ्रूट ब्रिजा वयल्यान जेन्ना ते वयता तेन्ना तांकां सद्या आतां पावस पडटा तेन्ना तेंच्यांनी मागणी केला की थंयसर एक शेड बांदची जेणे करून तांकां ते भिजा नासतना वयता आनी तशेंच खंयचो स्लीप ते जावचें ना। ह्यो साबार बातम्यो तुमी CPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार वाजे शिरोडाची एक बायल जी आसा तेजी पिराय आसा 60 वर्सां, तिचें नांव आसा समिक्षा नायक। तिची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या। तिच्या घराचेर कांय दीस फाटल्या म्हयन्यांतूच झाडाचो एक फानो पडून तेजे घराचे जे पत्रे आसा ते फुटल्यात आणि आतां पावस पडटा ताका लागून तिच्या घरान उदक पडटा आणि ते जे पत्रे जे दुसरे हाडून घालतली म्हटलें जाल्यार तेज्या कडेन तशे पयशे ना। तिका तांणी सरकारा कडेन आपल्याक मजत करची म्हूण तांणी मागणी केलेली आसा। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी या दिप्ती कडेन। बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत चिमला जो युनिटी मॉलाचो प्रकल्प येवपाचो आसा त्या कामाची निविदा काडिल्ली अशी माहिती जी आसा ती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली। मात हो जो युनिटी मॉल आसा ताका आमचो विरोध ना, मात ज्या सुवातेचेर हो जो प्रोजेक्ट आसा तो उबारतले
त्या कारणाक लागून थंय जे थळावे आसात ते विरोध करतात. जर हो प्रकल्प हाडलो जाल्यार चिमलाचे जे तळे आसा तातूंतले जैव विविधताय नश्ट जातली असो तांकां भंय आसा. तशेंच ग्रावंड वॉटर जे आसा ते दुशीत जातले असो हुस्को जो आसा तो चिमलकारांनी सध्या उक्तायल्लो आसा. ही तुमकां सविस्तर बातमी गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. सविस्तर बातमी गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया गौरीशा कडेन. सांगे तालुक्याची जी गोमंतक भंडारी समिती आसा ताचो अध्यक्ष विद्यमान संकेत भंडारी जो आसा ताणें आरोप केलेलो आसा की सद्या ही जी समिती आसा तांची समितीची आनी एक घोशणा जावपाची आसा. सो ही सविस्तर बातमी तुमी पळया. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या संजना कडेन. आयज आयतारा फांतोडेर 5:20 केदारनाथ हांगा दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली आसा. केदारनाथच्या गौरीकुंड जंगलांत परत हेलिकॉप्टर कोसळिल्लें आसा आनी हे फावट एका पायलटा सयत 6 भक्तगणांक मरण आयिल्लें आसा आनी हेच सुवातेर फाटल्या 6 आठवड्यान 5 हेलिकॉप्टरां कोसळ्ळी आनी ही 6वी घडणूक आसा. देखून सध्या चारधाम हेलिकॉप्टर जी सेवा आसा ती स्थगीत दवरिल्ली आसा. तशेंच दुसरी बातमी म्हणल्यार गिरी हांगा 45 वर्सां आदली जी पायपलायन आसा ती फुटिल्ल्या कारणान उत्तर गोंयांत सद्या उदकाचो उणाव भासता आनी 5 दिसां सावन ही उदका पुरवण खंडीत आशिल्ल्यान थळावे बरेच बेजार जाल्ले आसा. 5 दिसांनी ही फॉल्ट निमणे आयज खंय तरी सापडिल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळिल्ली आसा. आतां सद्या ही जी पायपलायन आसा ती दुरुस्त करपाचें काम चालू आसा आनी आयजूच हें काम पुराय जातलें अशें अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें आसा. तिसरी बातमी आसा ती स्पोर्ट्साची. विरबाट स्पोर्टिंग क्लबान आयोजीत केल्ल्या सिल्वर जुबली चषक 2025 9A सायड इंटरवॉर्ड फुटबॉल सर्तींत आयोजक SC विरबाट आसा तांच्यांनी उंजेरीम युनायटेडाक 4-0 गोलांनी हारयत उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केल्लो आसा. ह्यो तिनूय बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. तुमकां आतां ह्यो सब एडिटर आनी एंकर्सांनी बातम्यो सांगले तर तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांव हांगा सोंपयतां. कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक